आम्ही काय लोकांनी थारायला की आता कर्नाटक आणि केरला हांगा खूब आसा जेन्ना केन्ना कोणें उक्तेपण दिलें ना तर तांकां उक्तेपण दिवपाची गरज आसा। ताका लागून अभय वेलिंगकरान मल्ल्या म्हणटा तो केरळचो कवी ताचें कविता पुस्तक केलें तातूंतले मलयालम कोंकणी मनीस आसात पळय म्हणजे केरळांतले तांची कविता वाचून दाखयता। हेतून तुम्ही तुकाराम आयकला जातलो म्हणजे आद्य कवी म्हणटात ताका मराठींतलो आणि तो विठ्ठला लागीं झगडटालो। आमचे कडेन देव म्हणल्यार अशें कितें तरी जो तुका कोण पावता तुजो मनीस पावता तुजो ताजे कडेन सामकी संवकळ आसूंक जाय आनी तेन्ना तुजें बरें भुलें तूं ताका सारकें सांगत जाल्यार तुका पावता। तर तो जसो थंय हें करतालो तसोच हो मल्ल्या हांगा देवा कडेन हें करता उंच रावचे देवानो कितें सोयनाय खाल एक दीस भुंयचे आमी वासी तुमकां पुस्त आसाय म्हणून दीस दीस आमचे खातीर नैवे तुमी स्वर्गार गेल्यार एक दीस न्हय जाल्यार येवका खाली मनाक दवरात तो दीस विसरले तुमी देवानो असुर राज्य करतले ते दीस स्वर्गाचेर तुमी हय रानांत भयान लिपून भोंवताले नरक तुल्ले जाल्ले तेन्ना आमी मात्र आसले ते दीस आतां विसरले तुमी आमकांच तर परत येतलो तो दीस काळोख झट वतलो अशें सांगले तुमी परत ते येतले ताचेर दुसरी आसा एक कन्नड कवी ऋषू वाजपेयी म्हणून गर्भपात कितल्या गर्भपात ह्या संवसाराक झुजाच्या निभान बंदूक घेवन आवयच्या गर्भात हांव जल्मल्ले हाणें पेल्याचो जीव काडटना एके आवयचो गर्भपातच जालो। धर्माच्या निभान घट घालून देव सारके आवयक निराश्रीत करून पानो जिवतले तो गळो सुकयतना परत आनेक एक गर्भपात जालो।